सुर्गीचे राज आमचे सगळे आयलेले आसा, कित्याक जेजू जावन आसा ते सुर्गीचे राज. आनी आमी तर जेजू सारकी जावंक जाय जाल्यार आमचो वो मनोभव आसूंक जाय. भुरग्यां भाशेन आमी ह्या संवसारांत सगळें पळोवंक जाय, कित्याक भुरगीं सदांच पांय मायचेर अवलंबून आसतात, म्हणजे तांचे विरीत तांच्यान जिवंक जायना. अनाथ नोयती देवान तांकां पांय माय दिल्ले आसात, तर हे भाशेन पांय मायचेर ती आदारून जियेतात. हेच भाशेन आमी देवाचेर आमचें जिवीत संपोवन ताचे बरोबर ताच्या आसऱ्या खाल आमचें जिवीत सारूंक जाय. देव आमकां सांगतात, आवय बापूय भुरग्यांक सदांच सांगता कितें करूंक जाय कितें करूंक नाका पळय तें. तेच भाशेन देव आमचो बाब ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत कशें घडोवन येवंक जाय तें आमकां सांगीत आसा. पूण आमी तें आयकूंक कबूल ना, कित्याक आमी आमच्याच वादाची आमच्याच आपलेपणांत आमी जियेत आहांव आनी आमी सगळें जाणां कशें करता. हाका लागून आमची भितरली चिंतना भावना चाल आसा पळय ती सदांच प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजूच्या ताब्यान करूंक जाय. तो तें नितळ निर्मळ करता आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें आसा तें अदीक वाडयता. आनी हे परी आमी ताका मागीर विस्वाशी आनी सुपूर्णायेन आमचें जिवीत ताका भेटोवन तें जियेतल्या. हे भाशेन जिवच्याक आमी आतां देवा कडेन मागया. ह्या मिसांतल्यान कशें कोत्तेल्या सदांच तुमकां हांवें सांगलां, प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना आमची चिंतना भावना चाल बरी वायट पोजडी कितेंय जावं जेजूच्या नांवान ती भायर काडची. भितरल्यान मागीर आमी स्वतंत्र जातले आनी मागीर तो आमकां सांगता तें आमी आयकूंक आयती जातले. आयकल्या उपरांत ताजो पवित्र आत्मा आमकां दितलो घोटाय तें वेव्हारांत घालूंक. पूण कोण घालता? जेजूच. आनी हे परी आमी देवाची भुरगीं कशीं जियेतल्या. सगळीं आमच्या हात अशें वटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. ताचे कुडीचे सांदे आमी जशे भाशेन आमचे सगळे कुडीचे सांदे आमचेर पातयेवन आसात, अवलंबून आसात आनी तांकां आमचे कुडींत संपूर्णाय मेळटा. तेच भाशेन आमी जेजू सोबे आमचें जिवीत आदारून जियोया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना भितर आहा तितलें ताका ओपून दिवया आनी ताचें जिवीत आमी अदीक आनी अदीक स्विकारून ताचे कुडीचे सांदे खरें नीज जावन जियोया.